आपसेवा गटांचो भाग आशिल्ल्या बायलांक उर्बा दिवपाचो सरकार यत्न करता अशें सहकार मंत्री दीपक ढवळीकरान म्हळां। 59व्या अखिल भारतीय कोऑपरेटिव्ह सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। पणजेच्या गोंय राज्य सहकारी संघान कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। ह्या कार्यावळीचो मंगळारा पणजे समारोप जालो। 3 वैयक्तीक इनामां, एके संस्थेक इनाम भेटयलें तशेंच 2 सोसायटीक तुस्त करपी प्रमाणपत्रां भेटयलीं। प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह अंडर रजिस्टर करप आणि तांकां ह्या सहकार क्षेत्रांत हाडपाचे निर्णय आमी घेतिल्लो आसा आणि त्या पद्दतीन म्हाका दिसता 1000भर सेल्फ हेल्प ग्रुप आज रजिस्टर जाल्ले आसा। हांगा महिला आसात त्यांनी रजिस्टर जावचे, कारण सरकाराची येवजण जी आसा की ह्या रजिस्टरांतल्यान एकवटीत एक महिलाचे ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे फेडरेशन करपाचें जें आमी ठरयलां तें फेडरेशनूय फुडें वतलें आणि त्या फेडरेशनांतल्यानूय बी महिलाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक फुडें मदत जातली। चडे तरेच्यो स्किमी येतल्यो, त्यो स्किमी त्या माध्यमांतल्यान दिवपाचें ठरयलां। आमकां आतां सगळ्यांक मेळून कंज्युमर सेक्टर जो आसा हो घट करपाक जाय आणि ताका लागून आमकां आमी सरकारचे आमचे सहकार मंत्री आमकां सांगत येयला आणि आयजी बी सांगता की ह्या कंज्युमर सेक्टराक पयलीं म्हणल्यार जी फ्रेट जी आसा जे आमी ट्रान्सपोर्ट करतात जावं कुली ते पयशे फारीक करतात ते पयशे भरमसाट वाडलेले आसा, पूण गेले 25 वर्सांत जो रेट जो फिक्स केल्लो आशिल्लो तो तसोच आजुनूय आसा फ्रेटीचो, म्हणटकीर तो वाडोवपाची गरज आसा। फुडल्या वर्सा नोव्हेंबरांत गोंयांत लुझोफोनिया गेम्स जावपाचे आसात। तयारी म्हूण नेहरू स्टेडियमाच्या कामाचे तंत्रीक गजालीचो सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंगळारा नियाळ घेतलो। ऑगस्ट मेरेन नेहरू स्टेडियमाच्या सुदारीकरणाचें काम जातलें अशें एएसटीचो कार्यकारी संचालक एल्विस कोम्स म्हणटा। आय लीग सुरू आशिल्ल्यान काम मातशें स्लो चलता, पूण बुधवाराच्यान कामाक नेट येतलो अशें गोम्स म्हणटा। दर 15-15 दिसांनी रिव्ह्यू करीत असतात। सो काम सुरुवात झालं कामाक आणि ई स्टँड ऑलरेडी तुम्ही पहिला आसतलो। 1 TB डेमोलिशन चालू झाला, फक्त काय आय लीग मॅची खातीर मातशें थोडो डिले जाला हांगा, कित्याक आय लीग मॅची सायड बाय सायड चालू दवरले, पण आयच्यान आमी फक्त वेस्ट स्टँडच तांकां अवेलेबल करता फाल्यांच्यान। आणि हे तिनूय स्टँड जे आसा ते कंप्लिटली पब्लिकाक प्रोहिबीट आसतले आणि कोणाक थंय वचूंक मेळचें ना। सो कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां तिनूय सायडी स्टार्ट कर म्हणून, आणि बाय 14th आमी टिळक मैदानार वचपाची तयारी करता। आनी सर हांगा ट्रॅक घेवपाचो म्हणटा तो ना, सद्या ट्रॅक ना, सद्या फक्त न्यू टर्फ घालतले ते। न्यू टर्फ हे मोडून थोडं डेमोलिश करून थोडं पार्ट ट्रॅक ना, हो कंप्लीट टर्फ काढून परतो रिले करतले। तुमची लुसोफोनिया गेमीक फूल तयारी हय हय हय। सो केन्नाच्यान सारकें कंप्लीट जावपाचें हें आसा? ऑगस्ट एंड पर्यंत डेडलायन आसा। तेजे भितर चेअर्स बी सगळे न्यू going to commence, so from all 4 sides, so we are seeing that where all the work would commence. It's basically a technical kind of review. It's not a administrative review, it's a technical review. हैदराबादात जावपा आशिल्ले राष्ट्रीय सॅपेक टॅक्रो सर्तीत वांटो घेवपा खातीर गोंयचे चले आनी चलयांच्यो टिमी तयार आसात। ह्या म्हयन्याच्या 23 ते 26 मजगती ही सर्त जातली। सर्तीत बरी कामगिरी करून भारताचे पंगडात जागो मेळोवपाची तांक गोंयच्या खेळगड्यात आसा अशें गोंय सॅपेक टॅक्रो संघटनेचो अध्यक्ष आनी केपेंचो आमदार बाबू गोळेकार म्हणटा। टीम गोंय साकून वयता ती गर्ल्स आनी बॉयज सिनियर टीम जावन आसा आणि 23rd नॅशनल चॅम्पियनशीप जे हैदराबाद हांगा जावपाचे आसात आंध्र प्रदेश 23, 24, 25, 26 अशे 4 दीस नॅशनल चॅम्पियनशीप जाता। ताका पार्टिसिपेट जावपा खातीर आमची सिनियर टीम आसा, आमी सिलेक्ट करून आमी हांगासान धाडटात। आणि हातूंत भितर ह्या गेमी खुबशे ह्या जी चॅम्पियनशीप आसा हाका खुबसो म्हत्व आसा, कित्याक जे एशियन गेम्स जावपाचे आसात तातूंत भितर जे क्वॉलिफाय भुरगीं जावपाचे आसात तातूंत भितर ह्या गेमी वयल्यान ठरतलें की सिलेक्शन जातलें।
आनी तातूंत भितर गोंयची भुरगीं सुद्दां आमचे यशोधन खराडे सारके भुरगे किंवा आनीकय भुरग्यांचे आमकां हें आसा खात्री आसा की हे भुरगे सिलेक्ट जातले म्हणून जे एशियन गेम्स जो कोरिया भितर म्हणजे जातली 2014 तातूंत भितर म्हणजे अशी आमची एक भक्कम टीम गोंयची आमची गोवा स्पेक्टाकल संस्थेची एक भक्कम टीम आसा. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराची तरंगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.